मडगावचे होलसेल नुस्त्याचे मार्केट आणि उसगावचे मार्केट बांदूक सल्लागार नेमूक टेंडर काडपाचें एसजीपीडीएन थारायलां। एसजीपीडीएच्या मंगळारा मडगांव जाल्ले बसकेंत मडगांवचो आनी फातोड्डेचो आमदार आशिल्ले फोंडेचो आमदार लहू मामलेदार मात बसकेक दिसलो ना। मडगांवांतले पेट्रोल पंप भायर व्हरपाचो जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश पयलीं चालीक लायतले। उपरांत नव्या पेट्रोल पंपाक मान्यताय दिवपाचेर विचार जातलो म्हूण एसजीपीडीएचो अध्यक्ष राजन नायकान सांगलां। होलसेल फिश मार्केट हो सदांच इशू उरत आसता। एक खेपे आमी एसेंब्लीन तो रेज केल्लो। एसेंब्लीनूय आमकां एक अश्युरन्स मेळिल्लें की गव्हर्मेंट तातूंत प्रायवेट पार्टिसिपेशनांत करपाक तयार आहा। आमी आज डिसिजन घेतला की कन्सल्टंट आमी अपॉयंट करतले प्रायवेट पीपीपीचेर प्रोजेक्ट करपाक। सो कन्सल्टंटा खातीर टेंडर काडपाक आमी डिसिजन घेतिल्लें आहा फॉर होलसेल फिश मार्केट फॉर आनी एक प्रायवेट हांगा प्लॉट आमचो आहा कमर्शियल प्लॉट आनी उसगांव मार्केट हे तिनूय हाका आमी कन्सल्टंटाचो टेंडर काडटले। फिश मार्केट JSIDCM कॉन्टॅक्ट केला आनी ते आमी कन्सल्टंट आमी हे करतले आनी विदीन शॉर्ट टायम आमी ताची प्रोसेस सुरू करतले। पेट्रोल पंप एक आशिल्लो आमी डिफर केला। पेट्रोल पंप घालपाक एक इन्स्टॉल करपाक आशिल्लो न्यू इन्स्टॉल ते आमी डिफर केला। म्हणजे टर्म्स एंड कंडिशन पळोवपाक येते। एक फावटी डिसिजन घेतिल्लें हांगा मडगांव म्युनिसिपालिटीन की सगळी हे पेट्रोल पंप हालोवचे म्हणून सिटींतले ते खंय पावले ते पळोवपाचें आनी मागीर हे करपाचें। येता त्या नॅशनल गेम्साची तयारी म्हणून गोंयच्या कोचांच्या कामाचेर आतां खेळा खात्याचो संचालक प्रभुदेसाय स्वता लक्ष दवरतलो। प्रभुदेसायाच्या अध्यक्षतेखाला खासा समिती कोचांच्या कामाच्या दर्ज्या वेल्यान तांचें ग्रेडिंग करतली। कोण सारकें काम करना तांचेर कारवाय जावंक शकता म्हणून प्रभुदेसायान प्रुडंटाक सांगलें। फुडल्या वर्सा नॅशनल गेम्स गोंयांत जातल्यो त्या फाटभुंयेर सरकार कोचांचेर नजर दवरता। Go about evaluation in performance of coaches when there are not many medals coming to Goa at the national level? In fact, I have already devised the various components and parameters on which the performance of the coaches as well as the employees would be gauged, and I'm busy preparing the template which will go to the employees and the coaches. But as you have correctly said, winning medal will not be the sole criteria. Medals may come in about half a dozen or a dozen sports, but we have over 45 sports being nurtured in the state of Goa. So winning medal is certainly not the criteria. The involvement, the indulgence of the coach in his or her activities, the in-depth knowledge that is carried by the coach, the methodology applied by the coach in training, coaching, the type of conditioning the coaches would indulge the trainees into, all these aspects would be considered. It's going to be a very, very comprehensive evaluation. The whole exercise is being done to rule out the general criticism that is being done. Moment somebody takes the name of a coach or the coach's fraternity, the entire fraternity gets criticized, and people try to generalize. And in the first place, we will have to give them 3 months or 6 months time to improve upon their knowledge, attitude, skill, technique, their methodology of coaching. And if they still don't improve or don't undergo the required and the desired training, then the Sports Authority of Goa, the government will have to think about declaring them as redundant. गोंयच्या आमदारांच्या टिमीन पुर्तुगालच्या पार्लमेंटेरियनाक 3-2 गोलांनी मारले। मंगळार रातीं फातोड्डे नेहरू स्टेडियमार फ्रेंडली मॅच जाली। पुर्तुगालच्या सारा फेर्नांडीसान गोंयचे टिमीक बरीच खरज काडली। गोंयचे ग्लेन टिक्लो, आवेर्तान, बेंजामीन आनी सुभाष फळदेसाय तातले तातूंत मातशे बरे खेळ्ळे। आदले फुटबॉल प्लेयरांक घेवन गोंयचे टिमीन निमणे पुर्तुगालाक मारले। पळयात मॅचीची एक झलक।
इतल्याने खबरांचे तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.